श्रीधराच्या व्यक्तिमत्वाक अनेक तासां आशिल्लीं. एक स्वतंत्र विचार करपी असो हो मनीस. श्रीधराचेर मार्क्सवादाचो कितलो प्रभाव आशिल्लो हें तुमकां सांगपाची गरज ना. तागेल्या उलोवपांतल्यान, तागेल्या विचारांतल्यान, तागेल्या बरोवपांतल्यान, तागेल्या साहित्यांतल्यान कितलें येता ताजेर आमी आतां उलोवया. पूण हें ताका आमकां स्पश्ट दिसती पडटालें. पूण ताणें मार्क्सवाद आवडलो म्हणून तो मार्क्सवादी ताका अवेलेबल करचो ना. कित्याक मार्क्सवाद ताणें वाचलो, पचयलो, जाणून घेतलो. पूण मार्क्सवादान जें ताका जाय आशिल्लें तितलेंच घेतलें, उरिल्लें घेतलें ना. आमच्या कोंकणीक एक गजाल घडटा. मनीस गेलो की मनशा फाटल्यान ताजें साहित्य छापून येना. फॉर एक्झाम्पल जर रमेश बाब बेळुस्कार जर धरलो, जो हालींच आमकां सोडून गेलो, ताजें साहित्य आज कितलेशेंच आसा, पूण तें छापपाक कोण धजना, खंयचोच पब्लिशर धजना. कित्याक टॅक्निकल डिफिकल्टी म्हळ्यार गव्हर्मेंट स्किमींतल्यान हांकां कसलोच आदार ना. जो मनीस हयात आसा ताजेंच साहित्य गव्हर्मेंट स्किमीक, आर्ट एंड कल्चर किंवा अकादमी ही घेतात. ताका लागून ही पुस्तकां आपल्या आंगार पडटली हो पब्लिशराक भंय दिसता. आनी हाजो फटको खूब जाणांक बसलो म्हळ्यार रायटरांक बसलो. चंद्रकांत केणियाचें साहित्य आशिल्लें, आमचे कितलेशे कवी मनोहर बाबाचें साहित्य आशिल्लें, अशे कितलेशे बरे बरे कवी, बरे बरे बरोवपी जांचें साहित्य अजून आसा, जें अजून छापून येवंक ना. म्हाका जाय तो तुमचे कडेन उलो मारता, हांव तुमकां उलो मारता, तुमी हें साहित्य स्पॉन्सर करात. और वो एक बड़े कलाकार की पहचान होती है. उनके नाटक मुझे अभी मिले हैं, लेकिन नाटक की उनकी समझ का मुझे आइडिया है. जो बात इम्पोर्टेंट मुझे लगती है उनके कॉन्टेक्स्ट में वो ये कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी विचारधारा को अपने जीवन में जीते हैं. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो मंच पर आकर एक तरह से बातें करते हैं, मगर उनका अपनी जीवन शैली उससे बिल्कुल अलग होती है. श्रीधर भाई में वो कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं थे. वो जिस तरह के थे उसी तरह रहते थे, उसी तरह सबको नजर आते थे. और ये एक बहुत बड़ा गुण एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति का होता है. और अक्सर उन्होंने, ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि उन्होंने ना तो मुझे अपनी कोई कविता सुनाई, ना तो मुझे अपने कोई गाने के बारे में बात की. मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि राज भाई की फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे हैं.